बाजारांत सध्या व्हडलो नाल्ल 45 ते 50 रुपयांक मेळटा। आकारा प्रमाण नाल्लाचो दरूय वाडला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। मागणी प्रमाण बाजारात पुरवण नाशिल्ल्यान नाल्लाचो दर बरोच वाडला। फाटल्या 10 दिसांत नाल्ल दर 10 ते 15 रुपयांनी म्हारग जाला, अशी माहिती पणजेंतल्या विक्रेत्या कडल्यान मेळ्ळी। आमकांच होलसेल नाल्ल म्हारग मेळटा, हाका लागून दर वाडोवन ते विकचे पडटात, अशी माहिती एका विक्रेत्यान दिली। बाजारात सध्या व्हडलो नाल्ल 45 ते 50 रुपयांक मेळटा। आकारा प्रमाण नाल्लाचो दर आसा। पणजे सोडून हेर वाठारांतूय नाल्ल म्हारग आसा। सामको ल्हान नाल्ल 25 रुपयांक मेळटा। मध्यम आकाराचो नाल्ल 35 ते 40 रुपयांनी जाला। तशेंच 15 दिसां पयलीं जो नाल्ल 25 रुपयांक मेळटालो तो आतां 40 रुपयांक मेळपाक लागला। डिसेंबराचे सुरवातेक सावन नाल्लाचे दर वाडपाक सुरवात जाल्ली। नातला उपरांत दर सामको तेंगशेर पावला। गोंयकारांचे नाल्ला बगर कांयच जायना। हुमण, कडी, रोस, भाजी तशेंच हेर जिन्नस आसूं, सगळ्याक नाल्ल जायच। गोंयांत नाल्लाची मागणी चड, मात पुरवण उणी आशिल्ल्यान दर वाडटा, अशी माहिती पसरकारांनी दिली। गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्था व्हडा प्रमाणात शेतकारां कडल्यान नाल्लाची खरेदी करता आनी विकतात। एका माडात चडपाक पाडेली 100 ते 150 रुपया घेतात। तशेंच माडाक सावळ घालपा सयत सारें घालचें पडटा, हाचोय खर्च वाडला। नाल्लाचो पाडो 3 ते 4 म्हयन्यांनी जाता। पाड्याक नाल्ल उणे पडले जाल्यार प्रमाण उणें जाता। गोंयांत भायल्यान व्हडा प्रमाणात नाल्ल येतात। राज्यांत उत्पादन बरें जालां अशें म्हणप बरोबर जावचें ना। मागणी वाडल्या अशें म्हणूं येता। तशेंच पाडेलीचो खर्च वाडला, हाका लागून नाल्ल म्हारग जाला, अशें शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी म्हणलें। 70 वाठारांत माकड आनी खेती माडावयले नाल्ल खातात, वयल्यान नाल्ल सकयल उडयतात, हाका लागून पिकांचेर परिणाम जाता। गोवा बागायतदाराच्या सुपर मार्केटांत नाल्लाचो उणाव ना, अशें गोवा बागायतदार संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट नरेन सावयकार हांणी म्हणलें। नाल्ल आनी माडाक जावपी तरेकवार दुयेंसां, विशाणू, माकड आनी खेत्यांचो उपद्रव हाका लागून पीक उणें जालां। साऱ्याचोय दर वाडला। ते भायर पाडेली आनी मानायांची फेतीय वाडल्या। तशेंच भायर मागणी चड आनी पुरवण उणी असो प्रकार आशिल्ल्यान नाल्ल म्हारग जायत आसा, अशें नाल्लाचे वेपारी उदय मामरे हांणी सांगलें। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।